स्मार्ट सिटीच्या कामाचे ऑडिट करचे अशे गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाणें प्रधानमंत्र्याक पत्र बरोवन मागणी केली। जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामात गैरकारभार आनी भ्रष्टाचार सुरू आसा, तशेंच उण्या दर्जाचें काम जालां अशेंय विजयाचें म्हणणें। हातोडीचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी आज पंतप्रधान कार्यालयात एक पत्र बरयलें आनी तांणी त्या पत्रा भितर अशी मागणी केल्ली आसा की पणजे स्मार्ट सिटीचें जें काम चालू आसा तातूंत भितर बेगींतल्या बेगीन इंटरवेंशन करचें आनी ताजें इन्व्हेस्टिगेशनय करचें। विजयाच्या म्हणण्या प्रमाणे जे स्मार्ट सिटी खातीर एलोकेशन जाल्लें ते 1200 कोटी रुपयाचें एलोकेशन जाल्लें आनी ताणें पणजे एक नवी वळख दिवपा आशिल्ली, पणजे चकचकीत जावपा आशिल्ली, पूण जालें उलटें अशें विजय म्हणटा। आनी सद्याक पणजेकारांक ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून भरपूर त्रास जातात आनी ताका लागून प्रधानमंत्री कार्यालयान बेगीन हातूंत भितर हस्तक्षेप करचो आनी जे पयशांचो कितें घोटाळो जर जाल्लो आसा 1200 कोटी रुपया जाल्यार तातूंत भितर इन्व्हेस्टिगेशन करचें, बेगींतले बेगीन चवकशी करची। ह्या स्मार्ट सिटीक लागून सद्याक पणजेकार भरपूर त्रास काडचे पडटात आनी त्रास म्हणजे नसले जाल्यार पावसाच्या दिसांनी हांगा वता थंय उदक भरतात, तातूंक लागून वेपाऱ्याक त्रास जातात, येरादारीक त्रास जातात, कांय जाणांचे जीव ह्या स्मार्ट सिटीची जी कामां चालू आशिल्ली तातूंत भितर तांणी सिग्नल सारकेले सायनबोर्ड सारकेले ना ताका लागून जीवय वगडावचे पडल्या, हाजी चवकशी मागल्या। त्याच बरोबर करप्शनाची बी चवकशी करची अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकनेकर।